पयलींचे राजकारणी आतंकवाद खपोवन घेताले, मात आतांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे खपोवन घेवचे ना. पहलगाम जाल्ल्या आतंकवाद हल्ल्याचो पंतप्रधान मोदी पाकिस्ताना कडेन बदलो घेतले म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. कदाचित तेन्नाचे पॉलिटिशियन तेन्नाचे टेररिझम बेर करता आसतले, पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे केन्नाच बेर करून घेवचे ना. हाजेर मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानाचेर जो आसा पळय न्ही 100% बदलो घेतले. आणि म्हणून तर जे 27 जरी ते पयरच्या टेररिस्टान आमी म्हणटले की शहीद जाले, पण तेंचो बदलो घेतल्या शिवाय माननीय प्रधानमंत्री रावचे ना. सिंधू नदीचे जल आमी एक थेंब सुद्दां तांकां दिवचो ना ही घोशणा आमी केल्या. पाकिस्तानी नागरिकांनी जाता तितके बेगीन देश सोडचो, म्हणजे 48 तासाच्या भितर देश सोडचो हें आव्हान तांकां केलां. आनी पाकिस्तानी नागरिकांक भारत देशांत येवपाचें बंद आमी केलां. ह्यान फुडें येवपाक दिवचे ना. जो पर्यंत तुमी हो टेररिझम खत्म करचे ना तो पर्यंत येवपाक दिवचे ना.